ನಮಸ್ಕಾರ ಅವನುಪಮ ಭಟ್ ಶೆಡ್ರಸ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಪೂರಾ ಜನಕ್ಕೆ स्वागत लायक फ्रेश कड़गी रुकार सकून काणला आता आमगेले रुकावर बर कड़गी जाल्या आतां ही कड़गी हदीयस खंयच्याक म्हळ्यार चाक्क्याक आमकां आमची गेल्यार फेवरेट न्हू चाक्को म्हळ्यार एनी टायम दिल्यार आमकां भारी इश्ट पूर जनाक GSB वे चाक्क्याचे फॅनच तांणी आतां कड़गी पुरो शिंदून घेतले माव कांटो पुरो काणू आणि चिकोडोड पळक केलो हदस मस्त स्लाईट बिकंड मांडला बिकंडा सॉल मांडनी असल कड़गी जावका थोडे मीठ घालून कुकरा एक सीटी काडली एक सीट काडतना पळय हद शिजून आयला अशी कोरयेत ना जाल्यार सपोर शिंदून डायरेक्ट फण्ण घालून तशी चाक्को कोरयेत दोन्ही लायक जाता चाक्को कशी केल्यार लायक जेवचे ना आतां हांव हें कसं करता म्हळ्यार शिजून हदस ही कड़गी आतां हांव कसं करता म्हळ्यार एक स्पुनान जेवो एक कायलातान हें अशें करून कोच्च्यान घेता कोच्च्यान पीठ पीठशी करून जेयता म्हळ्यार इतर न्ही फूल फूलशी अशी कड़गी न्ही हाका स्लाईट बिकंड आसता ते देखून चिकी होडोड पीसस आसो तशी कोच्च्यान घेवका कड़गे चाक्को एक विंगड जन विंगड नमुन्यार करताची म्हळ्यार मासलाक भाजून घालची पुरो डिफरंट आसता थोडे सायडाक गोड घालून करताची थोडे सायड आमगेले हांगा गोड घालनाचे आमी आतां आमी चाक्क्याक मासोल कोरता जाल्यार सुरवें आमकां भाजून घेवचें आसा न्हू ताका हांव 2 चमचे नारलेल तेल होवन करता आनी चडटी उडदा दाळ एक 4 चमचे उडदा दाळ भाजिता उडदा दाळ ते तेल्ला भितर अशी रोस्ट जावका लायक गोल्डन कलर येवका ताका करपूच्यान चाक्क्याचे मेन कसं म्हळ्यार आमी भाजून घालचें पळय ते परफेक्ट जावका चिके काळ जेल्लो म्हण जाल्यार ते चाक्क्याचे परंबळू वता रुची जायना ताका पण आतां समज लायट गोल्डन कलर येवका गोल्डन कलर येतना हांव कसं करता म्हळ्यार 1 चमचे कोथंबीर घालता हे मिगेने आम्मानांनी करचे स्टाईल 4 चमचे उडदा दाळीक 1 चमचे कोथंबरी हांव आनीक वेरिएशन कसं म्हळ्यार मिगेल मायनांनी करचें जाल्यार बरी उडदा दाळ मात भाजून घालचें तेच्या आम्मान करतना ताका 1 चमचे कोथंबीर घालचें दोन डिफरंट नमुने परंबळ हांव तशी करता अशी करता आतां पळय ते लायक गोल्डन कलर येयला इतलें जालें बंद करूं काय येता आतां आनी मासोल करुया मसला समज चाक्क्याक येतना सोय चेडी हांव समज व्हड एक वळ्याची सोय काडला आनी ताका 2 नमुने मिरसांग घाला बेडगी घाला गांवची घाला चाक्कोच्या पो जेवच्याकय नजे तिकू जेवच्याकय नजे मिडियम सुका ताका जावका जाल्यार तितले चिंचांब 2 भाजील मिरसांग आतां घालून मासोलाक कसकशी जावका आमी कसकशी म्हणचे चाक्क्या मासोलो म्हळ्यार न्हंय करूनत ते कसकशी मासोल करच्यो मासोल करून थंय दवरला हांवें आतां चाक्को फण्ण घाले आमगेले पुरो रेडी जालो ना आतां 2 चमचे नारलेल तेल होवन करता आनी ताका 1 चमचे सासम पटपटायता आनी ताका एक 1/4 चमचे मेथी हें मागीर तशीच मिगेल आम्मान करचे स्टायल आम्मान मेथी घालली ना शिवाय आम्मा चाक्को करना भारी परंबळी जाता आतां ते सासम पटपटेल कुठले ती 1/4 चमचे मेथी घालची हे पळय आतां हांव कोच्च्यान दवरलेले चाक्को पळयाची समज चिकी व्हडोडशे पीस आसतात आमकां ते तरणे बिकंड पळय तातूंत भितर भारी रुची जाता बिब्बशी ते बिकंड आमकां तेन्ना ते खावचें मेळटा तशें देखून मस्त कोच्च्यान पीठशें करून तें सन्न पीसस तांतूं भितर व्हरका आतां आमकां मीठ ऑलरेडी घाल्ला आमी ताका मासोल करून दवरला आनी आमकां आतां जावका ते मसलाक जावका जाल्यार तितलें मीठ मात्र आमी घालचें आतां समज लायक करून चाळून घेता आनी तातूंत भितर आमकां शिजोवच्याक आसलें ना ते फण्ण घालचें चाक्क जाल्यार म्हळ्यार शिजयना ना तितलें फण्ण घालचें जाल्यार अशी सासम आनी मेथी पटपटाचें आनी शिंदील कड़गी घालून ताका उदक घालून सान उजार शिजोवन येता तर मागीर मासोल घालच्यो येत आमगेलो ऑलरेडी शिजला सो आतां आमी मासोलांक पळय कसकशी वांटून दवरलेले आमगेले उडदा दाळी कोथंबरी भाजून घालेले कसकशी चाक्क्या मासोलाक घालता आनी एक चूर मिक्सरा उदक धुवन घालता हांव आयदन इता म्हळ्यार ताका तें मीठ लागू का न्हय आमी मीठ कड़गे मात्र घाला आतां मसला तकी दवरलेलें मीठ हांव आतां घालता आनी लायक करून मिक्स करता पळय थोडें उदक घालता आनी हें मिक्सिंग आसचें मेन लायक करून मिक्स करून घेवका हें वापस जाय जाल्यार एक चूर उदक घालून घेता 1 चिमटी कित्याक म्हळ्यार ते कड़गेक आमकां मिक्स करका न्हू समजी सुको मासोल घाल्यार ते चिरचिर येका लायक सान उज्जारी कड़गे चाक्को खतखत येवच्याक म्हणजे चिरचिराचें म्हणून ते सान उज्जार लायक करून चिरचिर येका इता म्हळ्यार नतल्यार उग्गी वायट जावचे चान्स आसा केन्नाय उडदा दाळीचे मसालो आसा पळय उडदा दाळ घालून अशी केलो मसालो ओग्गी वायट जाता म्हणचे आशिल्लें म्हगेले मायना तें ओग्गी बेळशेता म्हण ते देखून चाक्कनी केल्या पळयाची कोद्देलांनी केलेल्या पशी चड ओग्गी बेळशेत ते देखून हाका खतखत सम हाडका देखून वापस सम उदक घालें आनी सान उज्जार दवरून चिरचिरान काडका तेच ना जाल्यार ओग्गी बेळशेचे चान्स आसा वायट जावचे चान्स आसा ते देखून समजी
मिक्सिंग मेन समला आयकून मिक्स करता ते कड़गे ओट तो मसालो मीठ पुरा समला गो सुत्तू मतला आयकून बरसून घेता हांव आज हांव कड़गे चक्क्या ओट लागी ताजे कोस्ट आर्को आसा म्हळ्यार दाळीतोय कड़गे चक्क आनी दाळीतोय आमगेले आमचे गेले फेवरेट प्रत्येक आमचे गेल्यान कड़गे चक्क केले ಕೂಡ दाळीतोय ते भारी लायक कॉम्बिनेशन अशें मगेले दाळीतोय हांग रेडी जाला पळय लायकून अशें करून मिक्स करता पळयाची आनी सान उजार दवरका सान उजार दवरून मुच्चळ दांकून सान उजार ते लायक चिरचिरेन आतां गॅस सिम करता आनी मुच्चळ दांकून दवरता मध्य मध्य इद्दू 1-2 निमिषां एक वेळा ओपन करून उपास एक पंत चाळून घेता अशें जाता ते आमी घाल्लेले उद्दा पुरा आट्टून वचून लायक सुकेची पिट्टी पिट्टी जावन येता आमगेलो उनु कड़गे चक्क रेडी जालो सगळ्यांक धन्यवाद.